इफित पार्टिकल्स या फ्रेंच फिल्मान जिंकलो भांगरा मोर. मॉन्स्टर्स आणि आबू लैला ह्या सिनेमांक वाटून दिलो चांदीचो मोर. मराठी अभिनेत्री उषा जाधव थारली सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री. गोवा फॉरवर्डाच्या पिटिशनाचेर एनजीटीच्या आदेशाचो म्हादय केशीचेर जाला परिणाम, म्हणटा गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार. विजय विचारता गोंयांत कित्याक धाडलो ना कोर्टात आपलो वकील. सांग्या जायकाची आनीक एक फुटली पायपलायन, साश्टी आणि मुरगांवकारांचेर जातलो परिणाम. दुसऱ्या प्लांटांतल्यान तात्पुरती केल्या पुरवण उदकाची. मंत्री बाबुल सुप्रियो इफित आयलो फिल्मा मुडात. इलाईराजाक अभिवादन करपा खातीर गायले सदमा फिल्मांतले पद. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. 50व्या इफीचो बिरेस्तारा समारोप जालो. अंदूच्या इफीत पार्टिकल्स ह्या ब्लेज हॅरिसनान दिग्दर्शीत केल्ल्या फ्रेंच फिल्माक बेस्ट फिल्म अवॉर्ड फावो जाले. उत्कृष्ट दिग्दर्शना खातीर लिजो जोस पेरिसरीन जल्लीकट्टू फिल्मा खातीर चांदीचो मोर मेळयलो. माय घाट सिनेमा खातीर मराठीत उषा जाधवाक उत्कृष्ट अभिनेत्रीचो पुरस्कार फावो जालो, जाल्यार सेऊ जॉर्जान उत्कृष्ट अभिनेतो म्हूण पुरस्कार मेळयलो. बेस्ट डेब्यू फिल्माचो शताब्दी पुरस्कार मॉन्स्टर्स खातीर आमीन सिदी बॉमेडिनाक लेला आणि मेरियस आल्टेनू मदीं विभागून दिलो. इफीक ICFT युनेस्को फेलिनी मेडल फावो जाली. जाल्यार रिचार्ड साल्वेटीन दिग्दर्शीत केल्ल्या रावंडा फिल्माक इंटरनॅशनल कावन्सिल फॉर फिल्म, टेलिव्हिजन आणि ऑडिओ व्हिज्युअल कम्युनिकेशनाचो ICFT युनेस्को गांधी मेडल फावो जालो. संजय पी सिंग चौहानान दिग्दर्शीत केल्लो 72 हुर्रेन ह्या भारतीय सिनेमाची खाशेल्या विभागात नोंद जाली. The renowned and much coveted Golden Peacock Award. I would like to call on stage Shri Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, Government of Goa, Shri Amit Khare, Secretary of Information and Broadcasting, Government of India, Mr. John Bailey, cinematographer and ex-president, Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, Mr. Robin Campillo, member of jury. Very happy, honored and touched, especially because as you might know, Particles is my first feature film, and what best encouragement could I receive to give me strength and confidence to continue making films as I like, as I believe and want to defend. And the winner is Usha Jadhav for My Ghat, crime number 103 by 2005. Unfortunately, he couldn't be with us. May I request Wagner Mora to receive the award on his behalf. Congratulations on winning the Silver Peacock, a certificate and a cash prize of 10 lakhs. Lijo Jos Pelissari. Can we have you on stage, sir? Congratulations. Congratulations on winning the Silver Peacock, a certificate, a cash prize of 15 lakhs. कृष्णानी बेगने बरो कृष्णानी बेगने बरो. Doctors coming round and everybody fighting with their brother. आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि यशवंत परब. गोवा फॉरवर्डान राष्ट्रीय हरित लवादा मुखार म्हादयचेर घाल्ले केशीची सुनावणी चलतली तेन्ना सरकारान आपलो वकील धाडलो ना म्हणून विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडला. मात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा ते केशीक कांयच अर्थ नासलो. पूण म्हादय बचाव अभियान म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचे हे केशीक लागून गोंय त्रासात पडला.
म्हादयची केश गोंया खातीर आनिकूय कठीण जाल्या. हालींच केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्रालयान कर्नाटकाक म्हादयचेर आनीक एक पत्र दिलें आनी तेचेर गोंयांत बोवाळ पडलो. म्हादयचें उदक घोडेचेलो प्रकल्प पिवपाच्या उदका खातीर आसत जाल्यार पर्यावरण मुल्यांकन अहवालाची गरज ना अशें ह्या पत्रांत सांगलेलें. हें पत्र फाटीं घेवचें म्हणून गोंयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळलेलें. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डान राष्ट्रीय हरीत लवादा मुखार केश घातलेली. म्हादयचें उदक वळोवपाचो प्रकल्प पिवपाच्या उदका खातीर ना तर शिंपणावळी खातीर आसा म्हूण सांगून तेन्ना विजय सरदेसायान तेचेर कितें सांगलेलें तें पळयात. एक आशेचें किरण अशें दिसता की जे NGTन आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन जें पिटिशन घालां हें पिटिशन फुडल्या आठवड्याक केन्ना तरी येतलें आनी हे पिटिशनान गोंय आनी गोंयकारांक न्याय मेळटलो आनी म्हादय नदी डायवर्ट करूंक मेळची ना हातून म्हाका खात्री आहा. पूण लवादान ही केश भायर मारली आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी विजय सरदेसाय मदीं पेटून पडले. हे केशीन गोंयाक त्रासांत उडयला असो आरोप मुख्यमंत्र्यान केल्लो. जाल्यार बिरेस्तारा राज्यपालाक मेळोन येतकीर विजय विचारता हे केशीचेर गोंयची बाजू मांडपाक सरकारान आपलो वकील कित्याक धाडलो ना. पळयात हें केस्तांव द कोफुसांव. जाय जाल्यार ती ऑर्डर जी आसा पळय जो NGTन गेला म्हणून सांगतलो तेजी ऑर्डर भायर मारल्या वयल्यान तेणी त्रासांत उडयल्या. परत सांगतलो हांव तूं ऑर्डर काड आनी पळय कितें जाल्या ती NGTतली. Our going to the NGT has harmed Goa's case. I want to ask the Honorable Chief Minister how he is staying absent for the Madai NGT hearings has helped Goa's case. तो कितें उलयता कोंकणीन एक म्हणणें आहा की नाचूंक कळना आनी म्हणटात आंगण वांकडें म्हणून ते भशेन ताचें जाल्लें आहा. हाका पयलीं गोंय चलोवंक कळना. आनी हो पळयात 19 नोव्हेंबराक हरीत लवादान गोवा फॉरवर्डाचे केशीचेर दिल्लो निर्णय. अर्जदाराचें हें म्हणणें आमकां मान्य ना. हो प्रकल्प हायड्रो इलेक्ट्रीक वीज तयार करपा खातीर आनी शिंपणावळी खातीर आसा अशें मानून घेवपाक कांय आदार ना आनी असो प्रकल्प उबारतले जाल्यार ते खातीर तांकां कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करचीच पडटली. पर्यावरण मुल्यांकन अहवाल नासतना ते मुखार गेले जाल्यार अर्जदारान कायदेशीर मार्गान वचून तेचेर उपाय काडून घेवचो. देखून हो अर्ज आमी भायर मारतात. लवादाच्या ह्या निर्णयाचो अचूक परिणाम कितें जातलो तें विचारूंक आमी म्हादय बचाव अभियानाचो सरचिटणीस राजेंद्र केरकाराक धरलो. केरकार बाब फाटलीं 20 वर्सां जालीं म्हादयच्या प्रश्नाचेर सखोल अभ्यास करून निस्वार्थीपणान झगडत आसा. तो म्हणटा हे केशीचो गोंयाक बरोच मार बसतलो. आयकात तो कितें म्हणटा तो. हो प्रोजेक्ट जो आसा तो ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट ना आनी उदक जे आसा हे इरिगेशना खातीर वापरताले हे सिद्ध करपा खातीर गोंय सरकारचेर जबाबदारी येवन पडलेली आसा आनी हेच्या फुडें ज्यो याचिका दाखल जाताले तांकां हो विशय जो आसा ड्रिंकींग वॉटर कर्नाटक जे आसा ते हेतूंतल्यान वापर करचे ना तर ते इरिगेशना खातीर वापरले वयताले हे स्पश्ट करच्या खातीर पुरावे गोळा करून आमकां नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल आनी सर्वोच्च न्यायालया समोर हे स्पश्ट करचें पडटालें. एकंदर ही जी केस आसा ही केस खूबच कॉम्प्लिकेटेड जाल्ली आसा आनी जो निर्णय दिल्लो आसा तो गोंयच्या एकंदर वर्तमान आनी भवितव्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूबच घातक असो निर्णय आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. देशातल्या गरिबांक मदत करिनाशिल्ले भारतातले गिरेस्त लोक म्हळ्यार कुशिल्ले बटाट अशा लोकांक तुमच्या फिल्मांतल्यान एक्सपोज करात. गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान फिल्मवाल्यांक आवाहन केला. 50व्या इफीच्या समारोपाच्या सुवाळ्यात तो मुखेल सोयरो म्हणून उलयतालो. राज्यपाल मलिक म्हणटा मोदी सरकारात गिरेस्त जायत चल्ल्यात आनी गरीब आनीक चड गरीब. शेतकार आनी सैनीक दोनूय घटक त्रासांत आसात. बेकारी जाल्यार तेंगशेर पावल्या. गरिबांक दिसाक एक वेळचें पोटभर जेवप कुस्तार जाला. भायल्या देशांतले अब्जाधीश गरिबांक मदत करपाक सदांच फुडें आसतात. हे सगळे परिस्थितीक सरकार न्हय तर गिरेस्त घटक जबाबदार आसा अशें ताचें रजाव. पळयात ताचें म्हणणें. कि हिंदुस्तान में सिर्फ वो नहीं हो रहा है जो दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जो दिख नहीं रहा है. हिंदुस्तान में अभी भी गुर्बत है, अभी भी बेरोजगारी है. शहरों में आप देखिए वो जो बैकपैक जिसको बोलते हैं किसी ने इजाद किया होगा, बहुत बढ़िया चीज है.
उसको लटका के हजारों हजार लड़का पैदल घूमता रहता है अपनी रोजी की तलाश में। उसको हम कोई बढ़िया रोजी गारंटी नहीं कर सकते हैं। यही किसान का हाल है। जवानों का तो मैं देख के आया हूं। आप यहीं बैठ के बहुत सब लोग भाषण करते हैं कि हम जवानों के लिए ये हैं और जवानों के लिए वो हैं। आपके देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 14 मंजिल के मकान हैं। एक मंजिल में कुत्ते रहते हैं, एक में ड्राइवर रहते हैं, एक में कोई और रहता है, लेकिन एक पैसा भी चैरिटी नहीं करते हैं हिंदुस्तान की फौज के लिए। 14 तल्ले के मकान वाले ये कोई एक पैसे की चैरिटी ना एजुकेशन के लिए करते हैं, ना फौज के लिए करते हैं, ना सिपाहियों के लिए करते हैं, ना नौजवानों के लिए करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो अमीर है, मैं उसको इंसान भी नहीं मानता। मैं उसको सड़े हुए पोटैटो, सड़े हुए आलू की बोरी की जगह मानता हूं कि जिसकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता है। तो मैं जो हमारे फिल्मकार हैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाज के इस वर्ग के ऊपर थोड़ा हमला करिए। पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जायका प्लांटाच्या 100 MLD पायपलायन कोट्टाळी सांग्या फुटिल्ल्यान मुरगांव आनी शाश्टीकरांचो शुक्रार सुक्यार पडटलोसो दिसता. उदका पुरवण विभागान हे पायपलायनीचे दुरुस्ती काम हातान घेतला. मुरगांव आनी सालसेत वाठारांतल्या उदका पुरवण करपी जायका प्लांटाची 100 MLD पायपलायन फुटिल्ल्यान घसघश्यांनी उदक व्हांवून गेले. सद्याक ह्या वाठारांनी 160 MLD प्लांटांतल्यान उदक सोडटले अशें फातोड्डे उदका विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यान कळयलां. सांगेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर गोंया आयलो जाल्यार आपूण म्हादयचेर दिल्ल्या वादग्रस्त पत्राविशीं तेचे लागीं उलयता अशें उतर राज्यपालान गोवा फॉरवर्डाक दिलां. दुसरे वटेन केंद्राच्या एक्काय मंत्र्याक गोंयांत पांय दवरूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमलीन दिल्या. जावडेकर आयलो ना, मात तेचो राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो इफ्फीच्या सुवाळ्याक येवन गेलो, पूण कांयच बोवाळ जालो ना. म्हादयचो विशय आनी सरकारी पैशांच्या गैरउपयोगाचो विशय घेवन गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान राज्यपाल सत्यपाल मलिकाची भेट घेतली. तेचे वांगडा पार्टीचे आदले मंत्री जयेश साळगांवकार आनी विनोद पालयेकारूय आसले. See, we have met the Honorable Governor with regard to our doubts that we have about the government's intentions on Madhai. ताका प्रकाश जावडेकराचेर चड वेत आहा. जे मनशाने लेटर दिल्लें आहा, जे लेटर बेटनली इल्लिगल आहा, सो हाजेर आमी ऑनरेबल गव्हर्नराक सारकें एक्सप्लेन केलां. द गव्हर्नर हॅज प्रॉमिस्ड अस दॅट ही वील रेज दीस वीथ मिस्टर प्रकाश जावडेकर इफ ही कम्स टुडे फॉर द इफ इट. So this financial mismanagement is causing irreparable damage to Goa's financial position. The Chief Minister's focus is elsewhere. He is not at all thinking about Goa's interest. इतले मजगती म्हादय बचाव आंदोलकांनी बुधवारात दिवचले निदर्शनां केली. म्हादय गोंयकारां खातीर कितें आसा तें नव्यान सांगपाची गरज ना. म्हादयचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार अभयारण्यां सोंपतलीं, पर्यटन सोंपतलें, उदक आडटलें आनी शेतां काबार जातलीं अशें प्राचार्य सुभाष वेलिंगकारान सांगलें. पण आनीक 30 वर्सांनी म्हादय जर गेलें जाल्यार तज्ञ लोक जे आसा तांचें म्हणणें आसा हांगाची अभयारण्यां सुद्दां सोंपतलीं, हांगाचें पर्यटन सोंपतलें, हांगाचें उदक सोंपतलें आणि ताजो परिणाम असो जातलो शेती काबार जातली आणि गोंयचे जे आमी नंदनवन जाका म्हणटात ताजे वाळवंट आनीक 30 वर्सांनी जावपाचें आसा हें गोंयकारांक अजून खबर ना. हे पर्यावरणीय दाखलो हो फाटी घेसर कर्नाटकाची फटींग म्हणा जी आसा ताजेर उपाय घेसर हांव अशें म्हणत की केंद्र सरकारच्या एकाय मंत्र्याक गोंयांत पांय दवरूंक दिवचो न्हय. म्हादयचो प्रश्न सुटावो केल्या बगर जावडेकराक गोंयांत घेवं नाकात अशें काँग्रेसीनय मागलां. तशेंच इफ्फी काबार जाल्ल्यान बिरेस्तारा राती मेरेन 144 कलम उठोवपाची मागणी तांणी केल्या. जावडेकराक हो प्रश्न सोडल्या शिवाय गोंयांत येवंक नाका आनी हो कित्याक सांगलें आमी तेन्नाच उतर दिलें आपूण काँग्रेसीन सॉल्व करता. दॅट वॉज बिफोर इफ्फी.
on the economic meltdown, and almost 500 to 700 workers, Congress workers and leaders will be participating on December 14th in Delhi. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि यशवंत परब. उदक वाटयात असो संदेश दिवपी आमोरी सिनेमा गोंयच्या म्हादय वाचोवपाचे चळवळीचो आयकॉन थारतलो. चडांत चड भुरग्यां मेरेन हो सिनेमा पावोवपाचो यत्न चल्ला, कारण ही भुरगीच आमच्यो बायो, आमच्यो झरी आनी आमच्यो न्हंयो वाचयतली. आमोरीचे टिमीन हावेस उक्तायला. गोंयच्या ह्या कोंकणी फिल्माक अंदूचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. थेट थिएटरांनी वचून भुरग्यांक सिनेमा पळोवपाची संद सरकारान मेळोवन दिली. अंदूचे इफ्फीते लोकांक तो पळोवंक मेळ्ळो. खरें म्हणल्यार दिग्दर्शक आनी निर्मातो दिनेश भोसलेन उदकाचो प्रश्न मतींत घेवनूच ताका हात घाल्लो, पूण ताचे सयत सिनेमाची पुराय टीम सैम आनी उदक ह्या विशयांत भरसल्या. म्हादय आंदोलनाचे फाटभुंयेर तांणी लोकांक साथ घाला. आमच्या पिढयेनी ऑलरेडी वाट लायिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता हें फिल्म आमी भुरग्यां कडेन पावयता हेजो एकूच हेतू आसा, कारण हे भुरगेच आमकां आतां वाचूंक शकता. म्हणजे ल्हानपणांतल्यानूच जर तांची मायंडसेट आमी चेंज केली जाल्यारूच खंय तरी फुडाकारान आमकां परत आमच्यो न्हंयो और पॉन्ड्स परत रिस्टोर जावंक शकता. We are playing everything what God has given to us. We are risking everything. But once the destruction comes in, it is irreversible. And so that we are very happy that we at least here in Goa, in Goan perspective, we are trying to do. We did what we felt was the need of the hour. And now all the problems are coming. Madai is one of the bigger issues which we have, and we have issues about wells or springs or lakes and all. When we were doing the shooting of the film, when we were hunting for locations, we ourselves were shocked that our water bodies are gone already. आमोरी मळे काय खंयच्याय गोंयकाराक, तो हिंदू असो, क्रिस्तांव असो, मुसलमान असो, ताका लक्षांत येता ती घाट चर्चीची. पण हांगा आमोरी म्हणजे आमोरी कशी असता, तुजो सगळो दीस बरो सुंदर वता आनी मागीर काळोख येवपाची सुलूस लागता. हो तो वेळ आनी जी घाट आसा ती डेंजर घाट. आनी ह्या आमोरींतल्यान, आमच्या ह्या सिनेमांतल्यान आमी कितें सूचित करूंक सोदता की आतां जर आमी सावध जाली ना, आतां जर आमी जें उदक आसा, जे आमचे सोर्सस आसा उदकाचे, ताजी जर आमी आतां काळजी घेतली ना जाल्यार आमी त्रासान पडूंक शकता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बेते ते पिळण उद्देगीक वसणुके मेरेनच्या रस्त्याची रुंदाय वाडोवपा विशीं आपणे दिल्ल्या प्रस्तावाचो आढावो घेयात, अशी मागणी करपी निवेदन आमदार जयेश साळगांवकारान मुख्यमंत्र्याक दिलें. ह्या रस्त्या वयल्यान जड आनी हेर वाहनांची येरादारी जाता, देखून हो रस्तो सामकोच काबार जाला. तशेंच केंद्राची रुर्बन येवजण फाटीं पडिल्ल्याचें ताणें सांगलें. हे येवजणेचें म्हत्वय ताणें पटोवन दिलें. सांगोळ्ळ्या बांदाचो बुन्यादी फातर घातले उपरांत जयेश पत्रकारां कडेन उलयतालो. आपलें मंत्रीपद काडून घेतले उपरांत आपणे सुरू केल्ले वेगळे प्रस्ताव गुठलावन दवरल्याचो आरोपूय ताणें केला. GSIDCच्या थ्रू जो आमी टेंडर केलेलो 135 करोजाचो, स्पेशली चोगम रोड आनी रोड फ्रॉम पिलेन जो इंडस्ट्रीक सर्व करता, गार्बेज मॅनेजमेंटाक सर्व करता, हे रोड GSIDCन टेंडर केल्ले, फ्रेश कोरिजंडम काडून तो रोड कॅन्सल केलो. तर आमी आतां आयज एक फ्रेश रिप्रेझेंटेशन CMाक दिलेलें आसा की इट इज पोजिंग डेंजर टू द कम्युटर्स एज वेल एज टू द विलेजर्स. रोड नॅरो आसा आनी hundreds of trucks which ply on this road causes danger to the pedestrians and also to the villagers, school going children. तेका लागून ते रोड मातशी विड्थ रोडाची वाडोवची आनी ते रोड अशे क्वॉलिटीचे करचे की आमी जसो हायवे जसो ट्रीट करता, दीज आर इंटरनल रोड्स, MDR रोड्स, पण जसो हायवे ट्रीट करता, थिकनेस ऑफ द रोड हॅज टू बी मोर दॅन वॉट इज स्पेसिफाईड फॉर दीज इंटरनल रोड्स. आयज सालिगांवचे सगळे राईट फ्रॉम सालिगांव कोमुनिदाद, Saligaon Panchayat, the civic bodies in Saligaon, the vigilant Saligaonkars, the members of various groups who had approached the Honorable Court, and सगळ्यांनी मेळून आयज CMाक एक प्रपोजल आमी दिला
आनी तो प्रपोजल इज टू स्टॉप द एक्सपान्शन ऑफ गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. रुर्बन येवजणेचो लाव गोंयाक जावचो हे खातीर आपण स्वता दिल्लीक गेल्ल्याचे आदल्या RDA मंत्र्यान सांगले. तशेंच हे येवजणेक वेळेचे बंधन आसता, ती चालीक लागली ना जाल्यार ती लांबणेर पडटा अशेंय ताणें सांगलें. प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रायम मिनिस्टरान जी एक स्कीम काडलेली रुर्बन मिशन, ती रुर्बन मिशन वॉज टू अपग्रेड द एम्युनिटीज इन द विलेजीस. समज एका विलेजीन कम्युनिटी हॉल ना, ते कम्युनिटी दिवचो, PHC ना PHC दिवची, जावं इतर एड्युकेशन दिवचे, लायब्ररीज दिवच्यो, ह्यो सगळे रुर्बन मिशन अंडर 100 crores वेर सँक्शन्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर RD एंड पंचायत मिस्टर नरेंद्र सिंग तोमर. हे 100 कोटीची फायल अजून प्रोसेस जायना, ही व्हडली खंत आसा. ही स्कीम जर डायरेक्टराक विचारात जाल्यार डायरेक्टर म्हणटा ती फायल म्हणटा आमकां ट्रेस जायना, जावं ती फायल मिनिस्टराच्या कॅबिनान आसा, अशी आमकां उडवा उडवीची उतरां आमकां मेळटा. सांगोळडेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. एक गायक मंत्री जाता ही मजेशीर गजाल. बाकीची कसली बडबड करिनासतना मंत्री गाता आनी लोक ताची तोखणाय करतात, हें आनीक एक वेगळेपण. पेशान गायक आशिल्लो पण योगायोगान मंत्री जाल्लो बाबूल सुप्रियो इफीच्या समारोप सुवाळ्याक आयिल्लो. एक सोबीत पद गावन ताणें उपस्थित आशिल्ल्यांची काळजां जिखली. 76 वर्सां पिरायेचो फिल्म संगीतकार इलायराजा हो इफीच्या समारोप सुवाळ्याचें आनीक एक आकर्शण जावन रावलो. गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान बाबुलाक गावपाची विनवणी केली तेन्ना ताणें इलायराजान कंपोज केल्लें सदमा ह्या फिल्मांतलें गीत गायलें. पळयात. ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने तो तेरे हर इस गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.